फातोड्ड्या श्रीकृष्ण विजयोत्सव कार्यावळीक विरोधी फुडाऱ्यांनी हातात हात घालून एकवट दाखयलो. हातूंत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, काँग्रेसीचे आमदार एल्टन डिकोस्टा, आरजीचे मुखेली मनोज परब, गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय आशिल्ले. ह्या वर्साच न्ही पूण फुडाराक फुडले पिळगेक गोंयचे फुडले पिळगेक एक दिवाळी बरी येवची म्हणून आमी एक जाल्ले आहा. दिवाळी केन्ना जाता? जेन्ना पयले पूर्व संध्येक नरकासुराचो वध जाता. नरकासुराचो वध जावनूच दिवाळी जाता. नरकासुराचे वधाचे शिवाय दिवाळी जावंक शकना. आनी नरकासूर कोण आहा? बाब मनोजान तुमकां सारकें एक्सप्लेन केल्लें आहा. ते पडते हांव रिपीट करना. पूण सारांश असो की गोंयांत गोंयकाराक लेखनात गोंयचे आमचे फुलकार बारीक दुकानदार हे गोंयच्या बाजारांत तांकां वाव ना, तांकां व्हॅल्यू ना. गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळना. गोंयांत गोंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळना. गोंयच्या टुरिझम सेक्टरान सगळो जो एन्सिलरी ऑपरेशन आहा ती सगळी भायल्यांनी खाल्ली आहा. गोंयांत गोंयकारांक व्हॅल्यू ना. आनी गोंयांत गोंयकारांक जेन्ना व्हॅल्यू उरना तेन्ना आमची फुडली पिळगी धोक्यात आहा. फुडली पिळगी आनी तांचो फुडार साल्वार करपाक गोंयांत जें कितें करूंक जाय, जे खंयचे नरकासुराचो उजो लावंक जाय तो उजो लावपाकूच जाय. आनी तो कसो लागूंक जाय तो ह्यो स्टेजीचेर कळटा. एल्टनान सांगिल्लें आहा. तोच फॉर्म्युला पर्संटेजीचो फॉर्म्युला नांव वचना. पर्संटेज आतां जे भशेन गुंडा राज गोंयांत चल्ला, जे भशेन शेड्यूल्ड ट्रायब म्हळ्यार मूळ गोंयकाराच्या लिडराक खोंटांनी मारतात, तोंडाक शेण सारयतात, म्हळ्यार 10% गोंयचे जनतेच्या तोंडाक शेण सारयतात. दिसा ढवळ्या राजधानीत जे भशेन चालू आहा ताचेर कळटा की गोंयांत गोंयकारांक कितें व्हॅल्यू आहा तो. मूळ गोंयकाराक जर गोंयांत व्हॅल्यू ना जाल्यार खंयच्याच गोंयकाराक गोंयांत व्हॅल्यू ना. आनी हे गोंयकारांक गोवा फर्स्ट म्हणटा ते हाडपा खातीर जे कितें कोणें सॅक्रिफायस करूंक जाय, हांवें म्हज्या वाडदिवसाक सांगलां की हांव कसलोय सॅक्रिफायस करपाक तयार आहा म्हणून. आनी हो सॅक्रिफायस हो मॅग्नेट जावपा खातीर आमी पूर्णपणान आमचो जाता तितलो थोकस लायतले. बाब मनोजान म्हणलां की आमचे फुलकार एक सादें महाराष्ट्रांत वसंतदादा पाटलान एकदां एक स्टेटमेंट केल्लो, मुंबई महाराष्ट्रात आहे म्हणून, पूण मुंबईत महाराष्ट्र नाही म्हणून. ताजे वयल्यान शिवसेना म्हणटी ती आयिल्ली. मराठी माणसा खातीर आमी गोंयांत कित्याक न्हिदल्या? आमी कितें गोंयकारां भितर उजो ना? गोंयकार म्हणल्यार कितें आमी सारके थंडापाणी? आमी दाखोवन दिवंक जाय की गोंयकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना कोणाची फुट्टा ती. आनी हें दाखोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. हे सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा. आनी खंयचोय पक्ष जर हे आपले कान बंद करून कानान इयर प्लग्स घालून आसा जाल्यार हे पक्षाचोय फुडार कितें जातलो तो 27 कळटलो. कितलोय वर्साचो पंगडो पक्ष जावं, कितलोय म्हजो एलायन्स पार्टनर जावं, पूण पक्षान उठपाक जाय, न्हिदून रावंक शकना. आमी सुशेगाद फक्त 2 ते 4 मदीं दनपारां. ताजे फुडें सदांच आमी कामपोज घेवन न्हिदले जाल्यार आमी क्रांती करूंक पावचे ना. आज आमकां क्रांतीची गरज आहा म्हणून क्रांतिकारींक रस्ते आमी स्टेजीर हाडल्या. कित्याक क्रांती जाय? कित्याक आज सेकंड कॉलनायझेशन गोंयचें जाल्लें आहा. नॉर्थ गोवान वचून पळया, जमनी तांच्यो जाल्यो, घरां तांची जाली, सर्वंट तांचे जाले, बारां तांची जाली, सिंगर तांचे जाले, म्युझिक तांचे जाले, डान्स करता ती चलयो तांच्यो जाल्यो. गोंयकार दिश्टीच पडना. हिंदी म्हणटा ती राष्ट्रभाषा. कोण तरी एक दीस उठून सांगतलो ती गोंयची भाशा करा म्हणून. आयकुचें पडटलें. लामाणी सरपंच जालो. मनोजाच्या आयकला पयलीं एक आतांच न्ही म्हणून आपूण केन्नाच्यान सांगता म्हणून. खरी खबर. पूण जाल्लें आहा आतां नांव आयलां. सरपंच हिंदीत उलयता आनी आमी कितें करता गोंयकार? आमी न्हिदून आहा. खंय गेलें गोंयकारपण? गोंयकारपण म्हणटा तें घेवन हांव फुडें सरिल्लो. हांव तर हें करना, एफर्ट घालना, तकच घेना जाल्यार हांवें घरां न्हिदूंक जाय.
जे म्हणसर आमी जिते आहा, जे म्हणसर आमचे भितर कितें तरी उजो आसा, आमी एक जातले, आमी हे नरकासुरांक उजो घालतलेच आनी गोंयकारांक एक बरी दिवाळी दिवपा खातीर आमी जो एकवट करपाक जाय तो करतले. हे उतर दिवपा खातीर हांव तुमचे फुडें आज उबो रावला. आमचे भितर खूब मतभेद आशिल्ले, आमी एकमेकांची कातरबाजी केल्ली आहा. चड करून मनोजान म्हजी केल्या, हांवें ताची केल्या आसत. हांवें ताचेर तितली करूना, ताणें म्हजेर चड केल्या आसतली. हांव सरकारान आशिल्लो, करचीच पडटाली, कांय प्रॉब्लेम ना. कितें जालें तें गेलें, बायगॉन्स बी बायगॉन्स. गोंयच्या बऱ्या खातीर, गोंयकाराची बरी दिवाळी येवपा खातीर, गोंयचे फुडले पिळगेचो बरो फुडार जावपा खातीर आमी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. ही गरजेची वस्त. ही जर आमी करना जाल्यार आमचोय फुडार बरो जावचो ना हें आमकां कळ्ळां म्हणून आमी एक जाल्या. आनी फातोर्डा युवा शक्ती आनी फातोर्डेचे जनतेन आनी फातोर्डेच्या गांवांत हो आमकां चान्स मेळ्ळा म्हणून म्हाका बरें दिसता. आमी फुडें वतले. युरीन सांगलां की युरी लग्न जालो, लायन मारली, लग्न जालो. लग्नाक हांव ताजे टोस्ट रेस करपाक आशिल्लो, ताजो बापूय म्हजो आमीक. आमकां सगळ्यांक इतिहास आहा. आमी कालचे पयरचे न्ही, आमी राजकारणांत खूब दीस काडल्या. प्रमोद सावंताक जितलें राजकारण कळटा ताजे परस इल्लें चड आमकां कळटा. पूण आमच्या गोंयकारां भितर एकवट ना म्हणून आमी हांगा आहात ते थंय आहा आनी तांचो मिटर चालूच आहा. हो मिटर जर बंद उडयतलो आनी गोंयकाराच्या हातांत मिटर येतलो जाल्यार एकवटाची गरज आहा. आनी जो एकवट करूंक सोदना, जो भायल्यान येता आनी शापाता सांगता, जो ऑपोजिशनाक टार्गेट करता आनी म्हणटा की रुलिंगाचे कांयच तांकां दिश्टी पडना, हे मनशांचो फुडार कितें जातलो तो म्हाका हांवें सांगपाची गरज ना. हांगा व्हडले व्हडले लोक येवन नाक मारून मेले. हांगा प्रशांत किशोर म्हणून व्हडलो सारको स्ट्रॅटेजिस्ट, टॉप स्ट्रॅटेजिस्ट देशांतलो हांगा आयलो. कितें जालें? लास्टाक म्हणून आपूण येवंकूच नाशिल्लो, तो बी नवेच. सो असली वस्तू खूब जाता. गोंयकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना सगळ्यांची फुट्टा. आनी आमी दाखोवन दिवया, आमी हांगाच्यान दाखोवन दितले म्हणून आमी आज संकल्प करुया. तुमी सगळे हांगा आयले, म्हजी उतरां आयकली, 2 उतरां आयकली. पावसूय बी आमचे बरोबर, देवूय आमचे बरोबर आसा. आनी हे कॉम्पिटिशन सदां फुडें वतलें. मनोजान सांगला ते भशेन आमी पॉलिसी करतले. कार्नवालाचो सांबा स्क्वेअर जर जावंक शकता, सांबा ड्रोम जावंक शकता, तसो गोवा फर्स्ट धरून गोंयची जी तरुण पिळगी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीन आहा तांकां प्राधान्य दिवन, म्हळ्यार प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणून करून आमी फुडें वतले. आनी हे सगळ्यांक फुडें वचपा खातीर जें कितें सॅक्रिफायस करचो पडटलो, जें कितें मॅग्नेट लावचें पडटलें तें करपाक आमी सदांच फुडें आसतले. हें तुमकां उतर दिता. विधानसभेन आमी जेन्ना एक ऑपोजिशन कशें झगडटा, आमचे डिफरन्सीस, आमचो इगो फाटी दवरून गोंय सांबाळपाक आमी जे प्रयत्न करता, तेच प्रयत्न म्हाका दिसता आज विधानसभे भायर एक क्लियर कट मेसेज वचपाक जाय. सगळे पक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी समजून घेवपाक जाय की आमकां जरी तर आमी डिवायड करपाक लागले जाल्यार हे जे साधारण 33 नारकासूर आहे, हे 33 नारकासूर गोंय पेटोय उजो आमकां म्हाका दिसता आमचेर पेटयतली. आमचे मदें थोडे नारकासूर आहे, तांकांय आमी उलो मारताय. वेळ जायना. आनीक तुमी चिंतपाक जाय, गोंय जरी तर आमी राखतले, लोकांचो जो बरो एक गोंयभर एक रिस्पॉन्स आसा की तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय म्हणून. ही मेसेज म्हाका दिसता जे ह्या दिसांनी पाप करपाक सोदता तांकां ही मेसेज हांव सांगपाक सोदतां. पाप जरी तर तुमची पार्टी करपाक सोदता जाल्यार सोडून येया. आमी गोंयकार कशे एक जावपाक जाय. आमचे मदें फूट घालपाचो आनी एक पावट प्रयत्न जाल्लो आसा. गोंयचे पॉलिटिकल पार्टीक म्हाका दिसता 40 मतदारसंघात सध्या तरी कॅपॅसिटी ना. पूण आमचे मदें एज आमी एक प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी आमी चिंतला की सगळ्यांक एकठांय व्हरपाक
एकठांय जेन्ना गेले आमचे मदें डिवायड करपाक लागतले. आयच्या दिसाक देंपरावन म्हाका बाब विजयन फोन मारलो की तुमी हे फंक्शनाक येवपाक जाय. तेज्या फुडें ऑदर फुडें आमी एक स्टेटमेंट वाचलो 2012 ते 2022 मध्ये युरी आलेमावचे 7 पुसा हे वाडला म्हणून. आता 2012 हांव आमदार नाशिल्लो, 10 वर्सां म्हजो डॅडी आमदार नाशिल्लो. 2012 हांव मोगान पडलो, 2013 डेटी गेलो, 2015 काजार जालो, 2016 भुरगीं जाली. अरे 17 ते 22 मध्ये काम केले. गोंयकारान कितें पयशे करपाचे ना. तर ह्या मनशाक हांव सांगपाक सोदता ओपन चॅलेंज, हेका हरजोताय कोडे हरजयताय दुसरे कोडे. ह्या मनशान चिंतपाक जाय जे दिल्लीचे मनीस हिंगा येता आमकां डिवायड करपाक. गोंय पयले पार्टी आमगेल्यो मागीर गोंय राखपाक आमी जो प्रयत्न करपाक जाय ज्या पद्दतीन जी हुकुमशाय जी दादागिरी आज जरी तो रामाक जाला फाल्यां तुमकां जातले. कितें विचार आसूं न्ही आमकां एक डेमोक्रेटीक हक्क आहा. आमच्या संविधानान बरयलेले हक हे कॉन्स्टिट्यूशन आमकां जे दिलेले आसा. आज आमचे मदें लोकां मदें भिरांत जालेली आसा आनी आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता चिंतपाक जाय. हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब एल्टनाक, बाब मनोजाक, बाब विजयाक, आनी आमी चिंतपाक जाय बरे विचार. गोंयचे जे अनएम्प्लॉयमेंट ज्या पद्दतीन वाडटा, ज्या पद्दतीन लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन, क्रायम, मर्डर, रेप, ज्या पद्दतीन करप्शन जाता हेजेर आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन विधानसभेन आमी बोव मारताच पूण ग्राउंडार वचोन एक गोंयकार कशे आमी आसतले आमचेय प्रयत्न जातले. आता फातोड्डा आसा म्हटल्या बरोबर फातोड्डे आमी पावतले आनी खुबश्या जाणांक उजो लागतले आमकांय खबर आसली. आनी जसो नरकासुराक उजो लायता तसो आनी खुबश्या जाणांक उजो लागपाक जाय म्हणून आमी हांगा येयल्ले आसा. केन्ना चिंतूंक नासले की आमी सगळे एका स्टेजीचेर केन्ना तरी आसतले म्हणून. हांवें तरी पर्सनली केन्नाच तो विचार करूंक नासलो. पूण आयज असो वेळ येयला गोंयचेर आनी गोंयकारांचेर हे प्रत्येक गजाल नरकासूर टायप गोंयांत जायत आसा. ज्या तरेन गोंयचे आमचे जमनी, गोंयचे आमचे जागे हे दिल्लीकार येतात आनी काबार करता. एक नरकासुराचे रूप आसा. ह्या सरकाराचे कायदे जसो 39A आसा हो एक नरकासुराचे रूप आसा. आज गोंयकारांचेर जावपी अत्याचार हे नरकासूर रुपी जे थोडे राजकारणी आसा ते अत्याचार गोंयकारांचेर करीत आसा. जेन्ना जेन्ना अत्याचार वाडटा, अधर्म वाडटा तेन्ना त्या धर्माचेर अधर्माचेर जेल जर करतले जाल्यार धर्म राखपी देव येता. आयज जे बीजेपी जर ह्या सरकाराक, गोंयकार विरोधी सरकाराक जर आमी लासेंतले उजो घालतले जाल्यार सगळे गोंयकारांक एकठांय येवचे पडटले. जेन्ना आमी एकठांय येतले तेन्नाच ह्या सरकाराचो नरकासूर जो आसा, ह्या बीजेपी सरकाराचो अहंकाराचो जो नरकासूर आसा तेका उजो लागतलो आनी तो उजो लावपाक जाय. हो जर उजो आमी ह्या फुडल्या इलेक्शनाक जर घालिना जाल्यार फुडल्या 5-10 वर्सांनी हांगा नरकासूर स्पर्धा जावची ना. हांगा रावण दहन आमकां करचें पडटलें जशें दुसऱ्या स्टेटींनी जाता तें.
आमचो कल्चर काबार जातलो. हांव फर्स्ट टाइम नरकासूर कॉम्पिटिशनाक पावल्लो आसा. हांव सदांच नरकासुराचेर उलयता. आयज हांगा कितलेशेच भुरगे येतले, आपली कला सादर करतले. म्हयन्याचो म्हयने ते काम करतात आणि एक नरकासूर उबो करता. आणि हे अधर्माचे जे प्रतीक आसा, इतले व्हडले ते उबे करता कित्याक आमकां कळपाक जाय की असले नरकासूर आमच्या गोंयांत आसात आनी तांकां उजो घालपाची गरज आसा. आयज हेच भुरगे आमच्या सरकारा कडेन पॉलिसी ना. हांव सरकाराचेर उलयता कित्याक हे जो टॅलंट हांगा येतलो, जो टॅलंट पळोवपाक हजारांनी लोक हांगा जमलेले आसा, ते टॅलंटाक वाव दिवपाक हे सरकारा कडेन एक पॉलिसी ना. सरकार म्हणटा 80 लाख टुरिस्ट गोंयांत येता, जाल्यार ते टुरिस्टांक आमचे नरकासुरा असले फ्लोट्स दाखोवपाक अजून मेरेन ह्या सरकारान एक पासून एंटरटेनमेंट झोन कित्याक करूंक ना. आमच्या भुरग्यांचे फ्लोट्स दुसऱ्या स्टेटींनी कित्याक पावना. आमचे फ्लोट्स पळोवपाक, आमचे नरकासुरा असले चित्रां पळोवपाक, आर्ट पळोवपाक, कल्चर पळोवपाक दुसऱ्या स्टेटीतल्या लोकांक हांगा कित्याक इन्व्हिटेशन जायना. हे जावपाक जाय, गरज आसा. आणि हे कोण करतलो? पॉलिसी. ह्या सरकाराक ते करपाचे न्हय. हांकां आमच्या भुरग्यांक लाचार करपाक जाय, लाचार दवरपाक जाय. ही लाचारी खंय तरी सोंपपाक जाय. आज बाजारात जर वचात, पयर विजय बाबाचो व्हिडिओ पळयलो हांवें. ती फुलाकारां, त्या फुलाकारांक उठ म्हणटात आनी कोणाक जागो दुसऱ्यांक दिता. हें कितें चल्ला? सेम विशय म्हापसा चल्लेलो आसा. म्हापशाच्या बाजारांत कोण तरी येतात भायले आणि आमच्या गोंयकार बायलांक सूर्यो दाखयता. हे राज्य कोणाचे? हे गोंय कोणाचे? जेन्ना आमच्या गोंयांत आमचीच बायलां सुरक्षीत ना, जाल्यार ह्या सरकाराक, असल्या बीजेपीच्या सरकाराक उजो लागपाकूच जाय आणि आमी लावपाकूच जाय. आयज आमची बायलां जर सुरक्षीत ना, आमच्या बायलांक जर कोण तरी भायल्यान येता आनी सूर्यो दाखयता आनी आमी जर ओगी रावता, हे आमी सहन करपाचे ना. पयर विजय बाबाचो व्हिडिओ पळयलो. त्यांनी सांगले की आमी सगळे फोंड्याय विशय कसोच आसा, म्हापसाय आसा, हांगाय आसा मडगांव. म्हाकाय दिसता हो विशय वांगडा घेवपाक जाय, कित्याक आमी खूबदां प्रयत्न केलो. एक सोंपयता, दुसरो येता, दुसरो सोंपयता, तिसरो. प्रत्येक मार्केटान हेच चल्लेलें आहा. हे बंद जावपाक जाय. बंद करतले जाल्यार आमकां युनायटेडली हो विशय घेवचो पडटलो, फुडें व्हरचो पडटलो. हेच उलोवपाची गरज इतल्याक लागून पडटा की हांगा जो अधर्म चल्ला, हे नरकासूर जे आयज कृष्ण विजयोत्सव आमी जी स्पर्धा करता, ही फक्त एक स्पर्धा न्हू, ही आमच्या विचारांची स्पर्धा आसपाक जाय. अधर्माचेर धर्माचेर जे जैत जाता तेची स्पर्धा आसपाक जाय. फक्त आमी नरकासूर लासयता, नाचयता ते पळोवन घरा गेले म्हणून जावपाचें ना. ते नरकासुरा असले जे विचार आसा, ते विचार खंय तरी काबार करतले जाल्यार आमकां श्री कृष्णा असले विचार हाडचे पडटले आनी ह्या नरकासुराक उजो घालचो पडटलो. आयज जे दिल्लीच्यान येतात हांगा, दिल्लीच्यान येतात आनी आपूण गोंयकार म्हणटात आनी आमचेर कंट्रोल करपाक सोदतात. हे बंद जावपाक जाय. आमचो कंट्रोल आमी दवरपाक जाय. नाल्यार आमची फेस्टिवल उरपाची ना. लक्षांत दवरा, आमचे एक सुद्दां फेस्टिवल उरपाचें ना. आयज ह्या स्पर्धेक म्हाका दिसता 12 वर्सां जाली. 12 वर्सां जाली ही स्पर्धा चलता. हांगा कितलेशेच भुरगे येतात मेहनत करून. आमी तांकां सांगपाक सोदता, ह्या बीजेपीचे आतां थोडे दीस उरला, 1-1.5 वर्स उरला. निश्चित फुडलो जो सरकार येतलो तेन्ना तुमकां आर्टिस्टांक, प्रत्येक नरकासूर करता तो, प्रत्येक जो मनीस हेतून ह्या कलेन सहभागी आसा तो, तांकां लागून आमी पॉलिसी करतले. तुम्ही फक्त नरकासूर फक्त दिवाळेकूच न्हू तर वरसभर अशी चित्रां करतले जितून तुमचे पोट भरतले. ही गॅरंटी आमी तुमकां दिता ह्या मातये वयल्यान. प्रत्येक भुरगो हांगरलो तेचे पोट भरपाक जाय आनी आमची कला जी आसा ती इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावपाक जाय. आनी आमचे फ्लोट्स, आमचे नरकासूर हे चित्रां पळोवपाक जगातले सगळे लोक गोंयांत येवपाक जाय. तेका लागून एक बरो जागो आमी तयार करतले, एक बरी पॉलिसी करतले. हांव विजया कडेन मागता की तोय वर्ल्डातले चडशे कंट्री भोंवल्लो आसा, तेणी पळयल्ले आसा. ही पॉलिसी करपाक वांगडा आमी बसून पॉलिसी करया.
आमच्या भुरग्यांची पोटां हेचेर चलपाक जाय, प्रत्येक म्हयन्याक भुरग्याच्या हातीन पयशे मेळपाक जाय. एकूच सांगता वयता वयता जसो प्रत्येक फावट देवान रूप घेतला आनी अधर्माचो ह्या अंत जाला, केन्ना केन्ना अधर्माचे जेन्ना लिमिट क्रॉस जाता, त्याचो जो कोळसो आसता तो भरता, तेन्ना तो फुट्टात आनी तो काबार जातात. होय जो अधर्म आसा तो काबार करपाक आमकां सगळ्या गोंयकारांक एकठांय येवचे पडटले, आमचे जागे साल्वार करचे पडटले, आमच्या गोंयकारांक साल्वार करचे पडटले. आमची आयडेंटिटी, आमचो कल्चर आनी आमचे ट्रेडिशन, आमचे हेरिटेज हे आमकां सांबाळचे पडटले. ते करपाक आमी कटिबद्ध आसा. बीजेपी सरकारान आमचेर हाडलेलो आसा, गोंयकारांचेर हाडलेलो आसा. जे रितीन गोंय आमच्या हातींतल्यान वयता आनी गोंयकारांकूच आमच्या गोंयांत थर्ड क्लास ट्रिटमेंट हो सरकार दिता, तेका लागून आमचे कितें मतभेद आसले, डिफरन्सीस आसले, जे सगळे सायडीक दवरून आमकां एकठांय येवचे पडले. आयज अशी परिस्थिती आहा की आमी जर गोंयकार सगळे एकठांय येना जाल्यार हें गोंय दिल्लीकारांच्या हातीन वयतलें, भायल्यांच्या हातीन वयतलें. ते खंय तरी थांबोवपाक लागून आमचे इगो, आमचे डिफरन्सीस सगळे सायडीक दवरून आमकां वांगडा येवन गोंयांक लागून, गोंयकारांक लागून आवाज काडचो पडटलो. तुमी पयल्या फाटीं टॅक्सीच्या आंदोलनाक जसो आमी आवाज काडलो, 2 दिसां भितर तांकां रिजल्ट मेळ्ळो. जी गजाल 3 वर्सां जावंक नासली, तेन्ना हांव आनी विजय थंय गेले आनी ते आंदोलनाक 2 दिसान, म्हाका दिसता 2-3 दिसान रिजल्ट मेळ्ळो. तेजे क्रेडीट घेवपाक बीजेपीचे आमदार गेले. सगळ्या लोकांक खबर आसा की हेचो इफेक्ट कितें जालो. अशे फुडें भरपूरशे विशय आसा जे आमी डिस्कस करतात. आतां एक फुलाकारांचो विशय आमी उलयला, तोय आमी वांगडा घेतले. आनी गोंयचे अशे भरपूर विशय आसा जे वांगडा घेवन गोंयकारांक न्याय दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले. गोंयकारांक न्याय दिवपाक, गोंयकारांक आवाज दिवपाक, गोंयकारांक जस्टीस दिवपाक आमी एकठांय येयल्ले आसा. हांव गोंयकारां कडेन मागता की तुमी पासून एकठांय रावा, कित्याक जर आमी गोंयकार जर डिवायड जाले जाल्यार हो सरकार काडून आमकां दिल्लीकारांक भायल्यान तुम्ही वांगडा वयतले. पळय तेजेर अजून डिस्कशन जावंक ना. आतां पयला ही नवी सुरवात आसा आमची. आयज तुमी पळयता सगळे ऑपोजिशन जे आसा पार्टी, आम आदमी पार्टी सोडून बाकी सगळे स्टेजीचेर आसले आनी हेचेर जे आतां डिस्कशन चालू जातले, टॉक्स चालू जातले. प्रत्येक आमी आमचे गोंयचे विशय कितें आसा ते मांडटले एकामेका फुड्यान. कशें वांगडा वचूं शकता, कशें आमी ह्या सरकाराक भायर मारपाक शकता सरकारांतल्यान, हे सगळ्याचे डिस्कशन जातले. आनी जेन्ना कितें बरी गजाल जातली, बरी गजाल फुडें जावपाची आहा, ही निश्चित तुमच्या फुड्यान त्या टायमाचेर आमी पावयतले. एमएलए आपोवपाचो क्वेश्चन येना, कित्याक आपण जे कितें स्टेटमेंट काडल्या तातूंत आमी कोण जिते आसात वो हे गोंयांत आमी एक कितें आमचें अस्तित्व आसा हें ते रिकॉग्नायज पसून करना हें कळटा. जेन्ना एक मनीस येवन क्लियर कट सांगता की 40 आमी कॉन्टेस्ट करतलो ऑन ओन, हाजेर हो गोंयकार न्ही, कित्याक गोंयांत अस्तित्व गोंयच्या राजकारण्याचें कितें आसा, ग्रावंड सिच्युएशन कितें आहा हें ताका खबर ना. आनी ताजे खातीरूच आमचो वर्कींग प्रेसिडेंट जो आपाचो आशिल्लो ताणें कित्याक सोडला, ताणें सांगला बरें, ताका आमी आपयला. कित्याक आपयला? एक दाखोवपाक गोंयचे जनतेक की खरें आपाची जे मनात आसूंक जाय आशिल्लें तें ताजो प्रतीक तो. आनी ताणें जो स्टेप घेतला तो सारको घेतला आनी ताका बरे उद्यार पावोवप हें आमकांय आमचें कर्तव्य दिसता. आनी बरे मनीस खंयच्याय पक्षान आसूं ताका आमी प्रॉपर पोजिशन दिसता. एवरी स्टेप एज इट कम्स, 1 स्टेप एट अ टायम. हो पयलो स्टेप आमी मारला. तुमी आमकां गोंयकारांचे वतीन परबी दिवंक जाय. आतां फुडें कशें जातलें तें पळोवया. पूण गोंयची जनता पळयता, जनता सब जानती है म्हणटा. सो जनतेक सगळें खबर आहा. गणीत अशें आहा की सगळे एक आयल्यार जिखूंक शकता. कोण येवंक सोदना ताची चूक आहा. कोण जर न्हिदता, जाणा जावन न्हिदता जाल्यार ताकाय लोक धडो शिकयतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.